नमस्कार. गोंय म्हणना फुडें दर एकल्याच्या मना काळजांत उमेदीच्या ल्हारांचो शिवर बसता. भारताचें सगळ्यांत माणकुलें राज्य, पूण पुराय भारताक घट वेंगावन बसलां. गोंयचो मनभुलयणो सैम, तातूंतली जिवनसृश्ट, गोंयचें सैमीक तशेंच सांस्कृतीक दायज, सुरबूस खाण जेवण, मोगाळ गोंयकारांची नमळाय, काळजाक हात घालपी म्होवाळ भास कोंकणी एकाद्याक आपलोसो केले बगर रावना. गोंयची तोखणाय करीत तितली उणी. गोंय ही परशुरामाची भूंय म्हणटात तें फट न्हय. गोंयचे भुंयेर पांय दवरपी मनशाक सर्गाचो भास जाले बगर रावना. आनी एकदां हांगा आयिल्ल्यांक परत गोंया येवपाची वत्रेकणी लागले बगरूय रावना. अशीच गोंयची तुस्त गावपी सर्गेस्त डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांची एक कविता पळोवया. कवितेचें नांव सोबीत आमचें गोंय. सोबीत आमचें गोंय, सुंदर आमचें गोंय. सोबीत आमचें गोंय, सुंदर आमचें गोंय. रसाळ फळांचें, पिकाळ मुळांचें, लळीत कलांचें गोंय. रसाळ फळांचें, पिकाळ मुळांचें, लळीत कलांचें गोंय. माड माडयांचें, न्हंया दर्याचें, दुदा झऱ्यांचें गोंय. माड माडयांचें, न्हंया दर्याचें, दुदा झऱ्यांचें गोंय. फुलां फातयेचें, तांबडे मातयेचें, लोकणां शातयेचें गोंय. फुलां फातयेचें, तांबडे मातयेचें, लोकणां शातयेचें गोंय. पोरणे किर्तीचें, तरणे शक्तीचें, अमर स्मृतीचें गोंय. पोरणे किर्तीचें, तरणे शक्तीचें, अमर स्मृतीचें गोंय. मेकळेपणाचें, मनीसपणाचें, सपन भांगराचें गोंय. मेकळेपणाचें, मनीसपणाचें, सपन भांगराचें गोंय. सोबीत आमचें गोंय, सुंदर आमचें 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 गोंय. आमच्या गोंयची ओडलायनी सैमीक सोबीतकाय पुराय संवसारांत फामाद आसा. गोंयचो सैमीक वाठार आनी गोंयचें वातावरण जिवाक थाकाय दिता. तशीच गोंयची संस्कृताय गोंयचे सुंदरतायेन आनीक भर घालता. गोंयच्या संस्कृतायेचो दिश्टावो गोंयकारांच्या वागणुकेंतल्यान घडटा. ताका लागून कवी बाब मनोहरराय सरदेसाय गोंयांक सोबीत आनी सुंदर म्हणटा. रसाळ फळांचें, पिकाळ मुळांचें, लळीत कलांचें गोंय. रसाळ फळांचें, पिकाळ मुळांचें, लळीत कलांचें गोंय. गोंयचे सुपीक मातयेंतल्यान तरातरांच्या रुखांचेर रुचीक रसाळ फळांची लागवण जाता. जशे आंबे, पणस, अनसां, काळंगां आदी. अशे तरेची वेगवेगळ्या रुतूंनी जावपी फळां खावन गोंयकार धादोशी जातात. ते भायर जमनी पोंदां लेगीत मुळां पिकतात, जशीं कणगां, चुरण, सुरण, माडयो आदी, जांचो वेगवेगळ्या खाणा जेवणांनी उपेग करून जेवण चड रुचीक करतात. गोंयचे मातयेंतल्यान जावपी ह्या फळांची मुळांची रुचूय आगळीच. तशीच गोंयकारांक जगपाक आदार दिवपी गोंयची लळीत कला. गोंय ही कलाकारांची भूंय. आमचे गोंयकार जशे रॅमो फर्नांडीस, लॉर्ना आनी हेर जायत्या कलाकारांनी वेगवेगळ्या मळांचेर आपली कला दाखोवन गोंय राज्याक नामनेक पावयलां. संगीत, राजकीय, शिक्षणीक, सांस्कृतीक, विज्ञानीक आदी मळांचेर आमचे गोंयकारांनी वावर करून गोंयांक वेगळें स्थान मेळोवन दिलां. माड माडयांचें, न्हंया दर्याचें, दुदा झऱ्यांचें गोंय. गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातांनी आमकां माड, माडयो पळोवपाक मेळटात. माड जाका नाल्ल जातात, माडयो जाका सुपाऱ्यो जातात. अशे तरेचीं भाटां, थंड कुळागरां आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटा. नाल्ल, सुपाऱ्या सारकी उत्पन्न गोंयांतल्यान भायर निर्यात जातात. गोंयचें मुखेल आकर्शण म्हळ्यार गोंयच्यो लांब दर्यावेळो, जशे कोलवें, मिरामार, बाग, कलंगूट आदी. तशेंच गोंयांत कितल्योश्योच न्हंयो व्हांवतात. मांडवी आनी जुवारी ह्यो गोंयांत व्हांवपी दोन मुखेल न्हंयो. पावसा दिसांनी दर्या, न्हंयो सामक्यो उपाट भरतात
आनी हाका लागून गोंयांत केन्नाच खावपा पिवपाच्या उदकाचो उणाव जायना. इतलेंच न्हय, जमनींतल्यान दोंगरावेल्यान पडपी घसघशीत व्हांवपी उदक पळोवन आत्मो तृप्त जाता. दोंगरांतल्यान व्हांवपी दुदा सारको दिसपी दूदसागर घसघसो पळयत रावनसो दिसता. हे झरे, तळीं, बांयो गोंयकारांची तान भागयता. फुलां फातयेचें तांबडे मातयेचें लोखणा शातयेचें गोंय. फुलां फातयेचें तांबडे मातयेचें लोखणा शातयेचें गोंय. गोंयांत वेगवेगळ्या रंगाची आकारांचीं फुलां जातात. जायो, जुयो, आबोलीं, शेंवतीं, मोगरीं ह्या सारक्या फुलांच्या परमळान वातावरणांत वेगळीच खोस जाणवता आनी मन प्रसन्न उरता. ह्या सुंदर फुलांच्यो फातयो झेले करून बायलो आपल्या माथ्यांत माळटात. देव देवतांक लेगीत एकेच तरेची फुलां ओंपपाची चाल गोंयांत आसा. गोंयच्या फामाद लयराई देवीच्या जात्रेक देवीच्या कळसाक लोक मोगऱ्यांचे झेले आनी फातयो भेटयतात. गोंयची माती तांबडी. हे तांबडे मातयेंतल्यान वेगवेगळीं मिनां पिकतात आनी पुराय संवसारभर ती निर्यात जातात. गोंयच्या भुंयेंत मेळपी लोखण, मँगनीज सारक्या खनिजांक लागून कवी गोंयांक लोखणा शातयेचें गोंय अशें म्हणटात. पोरणे किर्तीचें, तरणे शक्तीचें, अमर स्मृतीचें गोंय. पोरणे किर्तीचें, तरणे शक्तीचें, अमर स्मृतीचें गोंय. गोंय पयलींच्यान वेगवेगळ्या मळांचेर आपली किर्त जोडीत आयलां. गोंयाचेर खुबश्या राजांनी राज्य केलें. गोंयचो विध्वंस करपाचो यत्न केल्लो, पूण तांकां यश मेळ्ळें ना. गोंयान खूब कश्ट त्रास सोंसून आपली स्वतंत्र अशी वळख, अस्मिताय, दायज राखून दवरलें आनी परत एकदां ताठ मानेन संवसारांत उबें रावलें. कवी म्हणटा, गोंयच्या तरणाट्यांची शक्त आमकां स्फूर्त दीत आसा आनी मुखारूय दिवन ती अमर उरतली. गोंयांत जें कितें मेळयलां ताजे खातीर गोंयच्या तरणाट्यांक झुजचें पडलां. प्रत्येकान गोंयकारा कडल्यान फुडें सरपाची स्फूर्त घेवची अशी इत्सा कवी परगाटायता. मेकळेपणाचें, मनीसपणाचें, सपन भांगराचें गोंय. मेकळेपणाचें, मनीसपणाचें, सपन भांगराचें गोंय. गोंयकार, मागीर तो हिंदू जावं, मुसलमान जावं वा किरिस्तांव जावं, वेगवेगळ्या धर्माचे, जाती कातीचे लोक गोंयांत एकवटान रावतात आनी मेकळेपणान वावुरतात. हे मेकळेपणाच्या वातावरणान जियेता आसतना एकामेकांक आदाराक पावून मनीसपणूय तिगोवन दवरतात. गोंयांत हें सगळें घडटा आसतना कवीक तें एक भांगराळें सपनशें दिसता. ताका लागून कवी म्हणटा, मेकळेपणाचें, मनीसपणाचें, सपन भांगराचें गोंय. सोबीत आमचें गोंय, सुंदर आमचें गोंय. सोबीत आमचें गोंय, सुंदर आमचें गोंय. अशे तरेन कवीक ज्या सोबीत सुंदर गोंयाचो साक्षात्कार घडला तो ताणी सोबीत आमचें गोंय हे कवितेंतल्यान साद्या सरळ उतरांनी मांडपाचो यत्न केला. भुरग्यांनो, ही कविता शिकता आसतना म्हाका मुजरत तुमकां एक प्रस्न विचारीन दिसता की आमचें गोंय खऱ्यांनीच इतलें सोबीत आनी सुंदर उरलां काय? देव बरें करूं.